सॅम्युएलाच्या पयल्या पुस्तकावेलें वाचप. अन्ना गर्भेस्त जाली आनी एका पुताक तिणें जल्म दिलो आनी ताका सॅम्युएल म्हूण नांव दिलें, कित्याक हांवें ताका सर्वेस्परा कडचो मागून घेतलो अशें तिणें म्हणलें. एका वर्सा उपरांत तिचो घोव एल्काना सगळ्या आपल्या कुटुंबा बराबर सर्वेस्पराक आपलो वर्साचो योद्न भेटोवंक आनी आपली आंगवण पाळूंक नव्यान चडून गेलो. पूण अन्ना गेली ना. तिणें आपल्या घोवाक म्हणलें, भुरग्याचें दूद तोडचे आदीं हांव वेचिना. उपरांत हांव ताका घेवन वेतोलीं आनी सर्वेस्पराक भेटयतलीं आनी तो सदांकाल थंयच रावतलो. सॅम्युएलाचें दूद तोडल्या उपरांत अन्नान आपणा बराबर 3 वर्सांचो पाडकुलो, एक मापभर पीठ आनी बाटलीभर दाका रोस घेवन ताका शिलो गांवांत सर्वेस्पराच्या मंदिरांत व्हेलो. भुरगो अजून धाकटुलोच आसलो. तांणी पाडकुल्याक मारलो आनी आवयन भुरग्याक येलीशीं व्हेलो. तिणें म्हणलें, सायबा, सर्वेस्परा कडेन प्रार्थना करीत तुजेशी आसली ती बायल हांवूच म्हूण सोपूत घेवन सांगता. हांव मागतालीं तो होच भुरगो आनी हांवें मागलोलें तें सर्वेस्परान म्हाका फावो केलें. ताचें सगळें जिवीत हांव आतां सर्वेस्पराचेच आधीन करतां आनी ताका सर्वेस्पराचे सेवेक थंयच दवरून ती गेली. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. तुज्या घरांत रावतात ते मनीस कितले भागी. सर्वेस्परा दळबारांच्या देवा, तुज्या मंदिराचो कितलो हांव मोग करतां. सर्वेस्पराच्या आंगणांत रिगूंक म्हजो आत्मो आवंडेता, ओत्रेकता. म्हजें काळीज आनी सगळें आंग म्हजें जिव्या देवाक आनंदान उल्लासतात. जबाब. तुज्या घरांत रावतात ते मनीस कितले भागी. तुज्या घरांत रावतात ते मनीस कितले भागी. दीस रात ते तुजी वाखाणी करीत आसात. जीं कोण तुज्याच आदारान सियोन दोंगराची वाट धरची आशा काळजांत बाळगूनच आसात तीं खरेंच भागी. जबाब. तुज्या घरांत रावतात ते मनीस कितले भागी. दळबारांच्या सर्वेस्परा, म्हजें मागणें आयक. जाकोबाच्या देवा, म्हजे विनवणेक कान दी. आमचेर नदर घाल देवा, आमची राखण कर. तुवें माखलोल्याक भलेपणान सांबाळ. जबाब. तुज्या घरांत रावतात ते मनीस कितले भागी. भाग्यवंत जुवांवचे पयले चिटीवेलें वाचप. प्रितीच्यानो, पळयात, बापान आमचो केदो व्हडलो मोग करून दाखयलो. देवाचीं भुरगीं आमकां म्हणूंक ताणें फावो केलें, कित्याक आमी खरेंच ताचीं भुरगीं. ताका वळखूंक ना देखून संवसार आमकांय वळखना. म्हज्या मोगाच्या भुरग्यानो, आतांच सावन आमी देवाचीं भुरगीं. पूण फुडाराक आमी कितें जातोलें तें आजून पर्यान उगडापें जालें ना. पूण ज्या दिसा तें उगडापें जातोलें त्या दिसा आमी ताचे सारकीं जातोल्यांव, कित्याक जसो तो आसा तसोच आमी ताका पळयतल्यांव हाची आमकां खात्री आसा. प्रितीच्या भुरग्यानो, आमचे अंतोस्कोन आमी गुन्यांवकार म्हूण
दाखयना जायत जाल्यार देवा मुखार आमकां पूर्ण विस्वास आसा. कितेंय आमी देवा लागीं मागलें जाल्यार तें आमकां ताचे कडचें मेळटाच. कित्याक ताच्यो आज्ञा आमी पाळटाव आनी ताका मानता तें आमी करताव. ही तर ताची आज्ञा. ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताचेर आमी भावार्थ दवरचो आनी ताणें आमकां आज्ञा दिल्या त्या प्रमाणें एकामेकाचो आमी मोग करचो. आनी जो कोण ताच्यो आज्ञा सांबाळटा तो देवा सोवें जियेता आनी देव ताचे सोवें जियेता. तो आमचे सोवें जियेता म्हूण ही खुणा आमकां आसा की ताणें आमकां आपलो आत्मो दिला. देवाचें उतर हें. उद्गार. तुज्या पुताचीं उतरां चितान आयकूंक आमचीं काळजां उगोड सर्वेस्परा. लुका प्रमाणें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजूचो आवय बापूय वर्साच्या वर्सा पास्कांचे परबेक जेरुसलेम येतालो आनी तो 12 वर्सांचो जालो तेन्ना ती परबेक सदांचे भाशेन जेरुसलेम गेली. आनी परबेचे दीस सोरल्या उपरांत परतून येतालीं तेन्ना आवय बापायक कळो नासतना भुरगो जेजू जेरुसलेमांत फाटीं रावलो. पूण तो वाटेच्या सांगात्यां बराबर आसतलो म्हूण समजून ती एका दिसाची वाट चलून आयली आनी सोयऱ्यां धायऱ्यां आनी वळखींच्या लोकां मदें तांणी ताका सोदलो. तो मेळो ना जातोच ताका सोदीत सोदीत परतून जेरुसलेम गेली आनी 3 दिसां उपरांत शास्त्र्यां मदें बसून तांचें आयकून आनी तांकां विचार करून आसलो तसो मेळ्ळो. ताचें आयकोताले तांकां सोमेस्तांक ताच्या गिन्यानाचें आनी ताच्या जोबाबांचें मोठें अजाप दिसलें. ताका थंय पळोवन तीं अजाप जालीं आनी ताचे आवयन ताका म्हणलें, पुता, तुवें आमकां अशें कित्याक म्हूण केलें? पळय, खंयची उस्के काडून तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदूंक भोंवल्या. आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी कित्याक म्हूण म्हाका सोदताल्यात? तर म्हज्या बापाच्या घरांत हांवें आसूंक जाय म्हूण तुमी नकळो आसल्यात. पूण तो उलयलो तें तांकां समजलें ना. आनी तांचे बराबर तो नाझारेताक गेलो आनी तांकां खालतो रावलो. ताची आवय हें सगळें आपल्या काळजांत सांबाळून दवरताली. आनी जेजू जाणवायेन, पिरायेन आनी कुरपेन देवा आनी मनशा मुखार वाडोत वेतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. आमच्या ओत्मीक गवळ्यांनी देवाचे येवजणे प्रमाणें देवाच्या भुरग्यांची फावो ते परी निगा घेवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमच्या देशाच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी निस्वार्थीपणान
दर एका नागरिकांची सेवा करून निगा घेवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमचे क्रिस्ती घोराबे जेजूच्या शेगुणांनी भरलोले जावन ताचेच धीरादीक परगोटणार आनी गोवाय आपल्या घोराब्यांत आनी समाजांत जावंक बापाची कृपा मागुया. पिडेंत आसलोल्यांक तांचे दुखी खोंतींत देवाचो आनी आपल्या घोराब्याच्या वांगड्यांचो मोग आनी बरेपण मेळूंक बापाची कृपा मागुया.